Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. गोयची आदले रॉयल्टी भरिल्ल्या मिनाची येरादारी सुरू जावन प्रश्न सुटना. मायनिंग सुरू करूंक सध्या उपाय ना म्हूण सरकाराचेर चेपण येता ते ह्या खातीर. मायनिंग सोडल्यार खंयचीच उद्देगीक गतिविधी मोठी येणावळ दिवपाच्या परिस्थितीत ना. केंद्राची येणावळ 80 ते 90% पडिल्ल्यान गोंयाक फाटली 8 वर्सां दीस दुखलूंक आदार आशिल्ली ती अर्थपुरवण थंड. कमर्शियल टॅक्साच्या मळार दशा पळयात कितें जाल्या ती. एप्रिलात जीएसटी 300 कोटी मेळ्ळो, मार्चात वॅट 72 कोटीच. मे म्हयन्यात अर्थीक गतिविधी मातशी सुरू जाल्या, जीएसटी मातसो सुदारता. एप्रिलात बार रेस्टॉरंट येरादारी सामकीच उणी जाल्या, वॅट आनीक पडला. मे म्हयन्यात वॅट वाड आसतली, बार रेस्टॉरंटां बंद आनी लिकर वॅट कमी. केंद्राकडच्यान सेंट्रल टॅक्साचो वांटो सरासरी म्हयन्याक 255 कोटी येवपाचो, आयलो फक्त 177 कोटीच. केंद्रा कडेन 400 मायज कोटी जीएसटी लुकसाण भरपाय आडकल्या, येवपाची शक्यताय उणीच. एक्सायजाची येणावळ मार्च एप्रिलात पडल्या, मे म्हयन्यात थोडी भोव वाडूं येता. आदींच जर्जर जाल्ल्या गोंयच्या अर्थीक परिस्थितीक केंद्राच्या कानार घालून कितें पॅकेज लागतली तें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान केंद्राक कळयला. आतां जो तो केंद्राचे स्टिम्युलस आनी पॅकेजीत हातार कितें पडटा तें पळोवंक रावला. येता त्या सप्तकात मोदी सरकाराची मंत्रिमंडळ बसका आनी घोषणा जावये म्हूण दिल्लीसावन वार्ता. आपकी बात सही है कि टूरिज्म की सेकंड इंडस्ट्री रही है गोवा में. फर्स्ट इज द माइनिंग, सेकंड इज द टूरिज्म, बाद में इंडस्ट्रीज और बाद में एग्रीकल्चर और बाकी सभी. तो टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत अच्छी तरह ज्यादा तरह से सफर हो गई है और आगे यानी कब ये खुलेगी थोड़ा सा हमें हमारी कोशिश है कि 17 तारीख का लॉकडाउन या आगे लॉकडाउन बढ़ने के बाद द पीपल विल प्रीफर एज अ कोरोना फ्री स्टेट. और हम अतिथि देवो भव हमेशा टूरिस्ट का वेलकम करते हैं. जैसे कि सेंट्रल के एसओपी एक बार टूरिज्म के लिए डिसाइड हो जाए तो गोवा स्टेट टूरिज्म या टूरिस्ट लोगों को वेलकम करने के लिए हम तैयार हैं. हम कोविड फ्री स्टेट होने के वास्ते जो कोई आएगा यहाँ पे वेलकम करने के लिए हमारी एसओपी डिसाइड होगी उनको वेलकम करने के लिए. ऑफ सीजन तो गोवा में अभी होता नहीं था, 365 डेज टूरिज्म रहता था, लेकिन इस बार हमारी हॉस्पिटैलिटी की इंडस्ट्री जो है वो बंद रहेगी मुझे लगता है कुछ महीनों के लिए. लेकिन हमने अभी जो माइनिंग इंडस्ट्री जो हमारे परव्यू में थी वो स्टार्ट कर दी है और बाकी हमने सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारे केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट इनसे भी हमारी रिक्वेस्ट रही है कि माइनिंग इंडस्ट्री फुल फ्लेज स्टार्ट करे. बाकी जो फार्मा इंडस्ट्री और इंडस्ट्री एमएसएमई, एग्री इंडस्ट्री, फिशिंग इंडस्ट्री, ये तो इंडस्ट्री फुल फ्लेज हमने स्टार्ट कर दिए. डेफिनेटली इफेक्ट रहेगा हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म इंडस्ट्री पे. इसका असर ये आगे भी थोड़े दिन रहेगा. जब तक टूरिज्म स्टार्ट नहीं होगा तब तक हमें सहना पड़ेगा. जैसे कि बर्डन राज्य सरकार पे पड़ा है उसी तरह से बर्डन केंद्र सरकार पे भी है. मुझे लगता है सभी राज्य सरकार केंद्र सरकार से बड़ी पैकेज तो मांग रहा है. हमारी कोशिश ये है कि केंद्र सरकार ने हर वक्त हमें मदद की है और इस बार इस कोविड के महामारी में हमारी केंद्र सरकार अच्छी तरह से मदद करेगी. हमने हमारा प्रपोजल जो है वो केंद्र सरकार को भेज दिया है हमारे फाइनेंशियल हेल्प के लिए. गोयच्या बुट्टल्यांक सध्या आधार कसिनोंचो, चढ करून ऑफशोर कसिनोंचो. ऑनशोर आणि ऑफशोर कसिनोंक वर्साक कोट्यांनी रुपयांची लायसन फी भरची पडटा. दोनूय प्रकारचे कसिनो ही फी गृह खात्याकडेन भरतात. गोंयांत 6 ऑफशोर आणि 8 ऑनशोर कसिनो चलतात. उदकांतले कसिनो धंदो बरो करता. लायव्ह गेमिंग नाशिल्ल्यान जमनीवेले कसिनोंचो धंदो उणो. उदकांतले कसिनो वर्साक एकूण 195 कोटी लायसन फी भरतात. प्रायडाचे दोनूय कसिनो मेळून 80 कोटी जाल्यार बिग डॅडी 30 कोटी भरता. डेल्टिनाचे 3 ऑफशोर कसिनो 85 कोटी लायसन फी भरतात. जमिनीवेले 8 कसिनो मिळून सुमार 85 कोटी लायसन फी भरतात. दोनूय प्रकारच्या कसिनोंची लायसन फी वर्साक 300 कोटी मेरेन पावता. लायव्ह गेमिंग नाशिल्ल्यान जमिनीवेल्या कसिनोंक तितलो डिमांड ना. गुजरात, दिल्ली आणि हरियाणा सारकेल्या राज्यांतल्यान मांडवींतल्या कसिनोंक मोठे क्लायंट मेळटात. कसिनो सध्या बंद. मांडवीत रावंक दिल्ली मान्यताय एप्रिलात सोंपली. कसिनो बंद तरी तांकां मांडवीत रावंक मुजत वाडोवंक मंत्रिमंडळान एप्रिलात निर्णय घेतलो. सप्टेंबर मेरेन मांडवीत बसतान. सरकार पर्यायी सुवात सोदिना तो मेरेन ते मांडवीतूच. मोपा विमानतळ हुमकळ्ळा आनी बरोबर थंयचो गेमिंग झोनूय. सरकाराच्या हाताक सध्या उरल्या बंद आशिल्ल्या कसिनोंची वर्सुकी फी वसुली. कसिनोंची म्हयन्याच्या कोतान लायसन फी भरल्यार बुट्टल्याक म्हयन्याक 25 कोटींचो आधार.
सरकारान कसिनोंक सप्टेंबर मेरेन 6 म्हयने वाडोवन दिल्यात. दुसरो जागो सोदून शिफ्ट करी मेरेन कसिनो मांडवीतच उरपाचे. कसिनो वर्साच्या सुरवातीक पुराय वर्साची लायसन फी भरताले आनी ती सध्या बंद आसा. सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण दर म्हयन्याक लायसन फी विभागानूच भरपाची फॅसिलिटी दिवपाची शक्यताय आसा. उद्देग धंदे आनी राज्यात पेट्रोल डिझेलाचे कन्झम्पशनूच सारखे नासतना सरकार पेट्रोलियम वॅटाचेर जोडूंक पेटला म्हूण काँग्रेस विचारता. झिरो वॅटा वेल्यान सरकार 25% वॅटार पावलो. म्हणल्यार जेन्ना साकून लॉकडावन जाला तेन्ना साकून पेट्रोलाचो जो सेल आसा कन्झम्पशन आसा ते 70% मायनस आसा आनी डिझेलाचे जवळ जवळ 60% मायनस आसा. म्हणजे यांचे कन्झम्पशन जायना. आनीक ह्या परिस्थितीक लोकांक एनकरेज करपाची इकॉनॉमी एनकरेज करनासतना हांणी ही रॉंग डिसिजन घेतलेली आसा. बीजेपीक याद करून दिवपाक सोदता की हाचे पयलीं ताणें आश्वासन दिल्लें की ते केन्नाच पेट्रोलाचो जो डिझेलाचो प्रायस 60 रुपयांचे वयर करपाक दिवपाना आनीक झिरो वॅट करतलो म्हणून. आयज वॅट कितलें आसा गोंयांक? जवळ जवळ आमच्या पेट्रोलाचेर 25% वॅट आसा आनीक डिझेलाचेर 22% वॅट आसा. सो सरकारा कडेन मागता की ताबडतोब तांणी हो वॅट आसा तो झिरो प्रॉमिस केला तो झिरो करपाक जाय. वसुलीक हाचे ताचे फाटल्यान लागचे परस हाचे ताच्या हातापांया पडचे परस मायनिंग सुरू करून परिस्थिती जाग्यार हाडात म्हूण सरकाराचेर चारूय वटयात चेपण येता ते हाकाच लागून. लॉकडावनात सुद्धा गोंयांत सुरू जावपाचे तयारेत आसा सध्या तोच उद्देग. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.